पवित्र ख्रिस्ताचे कुरियनी आराम का आमच्या देवा आमच्या दुस्मानाचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवा सरपदवेदार बापा स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या उर्वी गुरवे सामावलो आकवार मरे ताय जन्मलो पोसपिला ताका ताणे कोसले ताका खुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुई ताय जिव्या आनी मेल्याची मुजुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एककार आत्काचे भक्षणे कुडचें जेवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. तशी आमची पातका बोगोस आनी आमकां पडोवंक नाका नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू ज्ञान मरे देवान आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू ज्ञान मरे देवाचे माय अभियान आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू ज्ञान मरे देवाचे माय अभियान आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदा सदां आमेन. आयज न्हियल्या उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजून जॉर्दान नदीन पवित्र स्नान घेतले आनी सर्गेच्या बापान पुताक वाखाणलो. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो रिस्वळ आयज आमकां दियान आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन नाका पूण वाटांतली आमकां निवार. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुरपेन बरेले सुरेश पोज दायसा उसरा मध्ये तू सदो आनी सदैचो पूज जेजू बेगीन ती मरे देवाची माई आपल्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्नांक समीत जेजून नचऱ्या करून आपली ओळख दिली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी सगाळ जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरायचा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताणे पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman mre pen mle sres posh nesa, stramde sudo an sudo tsopu Jesu. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Muwak putangane poitatmya. आदी आतां आनी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकणाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार वरदी करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचे राज परगटले आनी आपल्या शिसांक शिव वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकवण दिली. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो पडो खुदायचा समकादी आनी आमचे चुकल्यांक बुसतां तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोंक नाकाय पूण वटांतले आमकां निवार. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे गुणपेन बोलिले श्रेस पोचता उसऱ्यामध्ये दुसदो आणि सुदैव तुझा पूज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे माये अवप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो आपुचेसू घेऊन ते मर्यादाचे माय आपल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो आपुचेसू घेऊन ते मर्यादाचे माय आपल्या खाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार मेन. महिमा पुता कानी पवित्रात्म्या आधी आता सदा सदा कायम. अमोज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या औषधातली सगल्या आत्म्यांक सरकार वरदी करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर ताबोत दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू परजरीत जालो आनी ताच्या आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुझी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन मुले सुरेश पोष नेसा असऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदोचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आम बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. पाक पिता गाणी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एम कोणाच्या अवजातली सगल्या आत्म्यांक सरकार वरदी करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रक्ताचो पवित्र संस्कार घडूंक आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो खुदायचो आमकां दी आनी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आनी सुदेचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आनी सुदेचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आनी सुदेचो आपूच जेजू भगवंते मरे देवाचे माये आपल्या खातीर विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा
उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू मागीर ती मरे देवाची माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू मागीर ती मरे देवाची माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू मागीर ती मरे देवाची माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू नमन मरे देवाचे माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू मागीर ती मरे देवाची माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू मागीर ती मरे देवाची माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सुरेश पोचदायसा उसऱ्यामध्ये सुदो आणि सुदेचो पूजेसू मागीर ती मरे देवाची माय ओपिया खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां सदां काल आमेन. म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां आमकणाच्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार वरोधी करून चडगर आसलेल्या नमान राणे एका कुदुचे माये सुगे आमचे जिवीत अमृतानी परवसो आमी बोदेशेची बालकां तुका ओला माता या दुधीच्या बणा सुस्ता सोडून रडून करून माये तुका प्रार्थना आमचे दर शरतीने तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोण मरम आणि मोबाईल तुला पाकवार मरे या पद्याच्या प्रांत तुझा पूजेचो आमकां दाखय. तुमची माय आमची खातीर माग जिजून बसायला ते आमकां फावो जावचे बो पोद्र जायचे राणी आमचे पासून माग बसाने आमकां फावो जावचे. प्रार्थुया देवा एकल्यास तुज्या पुतान आपल्या जिविता मन्ना आनी जिवणपणा वरवीं आमकां ससनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यांती आकवार मरेचे बो पोद्र जायचे मिस्तर आमी नियाळटा तांणी ताटून आटपलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासलेले आसा तांकां मेलाशे कर म्हूण मागता. तेच आमचे समया जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो दर सदां काल आमचे थंय अशें जावं. सुरवातेक आमी गायन करुया देवाची वेदी सोरी गायनाचो अंक A8.
देवाची विधी सोरी हांवें खुशाल काय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विस्वास दवरून हांवें देवाशी हांवें तुजो उस्वार मुजिगा तूं विस्वाशी म्हूण कोलोय तुजो उस्वार मुजिगा तूं विस्वाशी म्हूण कोलोय देवाची विधी सोरी हांवें खुशाल काय संतोष म्हाका दितल्या देवाशी विस्वास दवरून हांवें देवाशी हांवें बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असू. मोगाच्या भावा भयणांनो, C.S. लेविस अशें म्हणटा, काल्तिकाय म्हळ्यार म्हजेच उणेची तप न्हय, पूण म्हजे विशीं उणेची तप. आयचो विशय जावन आसा मारये भाशेन जेजूक अणभवया, काल्तिकायेचें कालीज आपणावया. एक फुडारी कसो जेजूचो अणभव दुसऱ्यांक परगडटलो जाल्यार काल्तिकायेचें कालीज आपणावची गरज. जेजू व्हरतो फुडारी जावन आसलो, ताचें फुडारीपण भोव व्हरतें, कित्याक तो बापाक सदांच कालतो आसलो. ताणें सगळे पोरजेची सेवा चाकरी केली, ल्हानवीक खालतो जालो आनी शेकी सगळ्या मनशां पासत मेलो. खालतेपणाचो शेगूण आपणावन आमच्या बऱ्या उतरान, बरे देखीन आनी बरे कोन्नेन आमी खोरी आनी निस्क्रिस्ती भावाटी जावं हे मिसाचे भेटेन खतखत्यान मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवन सदांच सांकवार माळेक सगल्यांक दोदुतांक आनी बोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थना. आजचे बलिदान देवाक दिन पासून बेटिता सर्विता काद्दोसो तांचे पासत हे बेटेत आमी मागता. तशेंच आयच्या नव्यानाची मांडावळ कोता देव संदेशकारा फातिमा आनी देस्तेरीन क्रिस्मसची भुरगीं एलिस्टर, एल्विना, म्युरल, ब्रेंडा, एम्बलिन,
सेन्सिया एल्ड्रॉय रॉजर डायलन आनी जॉयडन तांचे पासत हे भेटेंत आमी मागता. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगार बाबा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तानूप सदात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पसंत वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागियोन जाकोपाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानू, झुजां आनी झगडी तुमचे मोदें खंय तावन उपजतात. तुमचेच भितर झूज कोत्तात त्या वंडोवण्यांत थावन न्हय. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळ्ळो ना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमी जोडूंक पावनात तेन्ना तुमचे मोदें झगडी आनी झुजां कोत्तात. तुमकां मेळ्ळो ना कित्याक तुमी मागिनात. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळ्ळो ना कित्याक तुमच्या वंडोवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. ओ विस्वाशी मनशानू, ह्या संवसाराची इश्टागोत म्हणल्यार देवाची दुस्मानकाय म्हूण तुमी नकळोत. तर संवसाराचो इश्ट जावंक सोदता तो देवाचो दुस्मान जाता. देवान तुमचे भितर ठिकाण करूंक आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रेमाशेन अंतरेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता ते बेश्टेंच दिसता तुमकां. तरी तो अदीक उदारपणान आमकां कृपा दिता देखून अशें बरयलोलें आसा. देव गौरिश्टांक जळटा आनी खालत्यांक आपलें बोळेपण दाखयता. अशें तर देवा मुखार खालती जायात. देवाचेर झुजात आनी तो तुमचेर सरशिल्लो पयस वेतलो. तुमी देवा लागीं सरात आनी तो तुमचे लागीं सरतलो. पातक्यानू, तुमचे हात धुवात. दोन मनाची मनशानू, तुमची काळजां नितळ करात. तुमची दुर्दशा पळोवन खंती बरीच जायात आनी रडात. हास्य सुवातेर रडात आनी खुशाल हास्य सुवातेर दूख करात. सोरेस्परा मुखार खालती जायात आनी तो तुमकां वयर काडटलो. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सगळीं म्हणुया. सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. पारव्याची पाकां जर म्हाका दिल्लीं, हांव उडून वेतो आनी स्वस रावतो. पयस पयस पळून वेतो आनी ओरोण्यान भिराड करतो. जबाब सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. उपरासलोल्या खोर वाऱ्यांतलो आनी वादळांतलो धांव धावी आसोर सोडून काडटो. त्यो कातरून उडय दोनया म्हज्या दुस्मानाच्यो फटकिऱ्यो जिबो. जबाब सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. शारान फकत जबरदस्ती आनी झगडी. शाराच्या कोट्टा दुर्गा वयल्यान दीस रात तेडून फिरात. जबाब सोरेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. सुगणी मनशांक तो कधीच पडूंक हालूंक दिवचो ना. जबाब सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, 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 soy. Sorvesporak soy, soy. Soy, soy, sorvesporak soy, soy. दुसरी खंयचीच वडवीक मागिना हांव म्हाका. जेजू तुजो खुरी सगळी म्हजी आशा.
तुजे खातीर खुरसार मेला म्हाका संवसार तुजेच खातीर हांवूय संवसाराक मेला खुरसार Sorvesporat soy, 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 soy. Sorvesporat soy, 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 soy. Sorvesporat soy, soy. Soy, soy, sorvesporat soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तेन्ना लोकांनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेसून म्हळें मोइजसाच्या आसनार धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात पूण तांच्या कोतुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात जोड आनी तोड नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात येणाऱ्याच्या भुजाचेर उखलतात पूण ती मारूंक आपलें बोट लेगीत लायतशें ना मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो कोत्तात देखून मंत्र्या पदराचीं पदरां रुंद रुंद खोरीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोडे लांब लांब करून भोंवतात जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिंड्यार आपणाक लोकांन सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हूण पाचारूंक तुमी आशेव नाकात कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगले भाव संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू तुमचे भितरलो कोण व्हड ताणें तुमचो सेवक जावचो आपणाकूच उंच काडटा ताका देव ल्हान करतलो आनी आपुणूच ल्हान करता ताका देव उंच काडटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये प्रितीच्या भयणी बाबांनो आयज ह्या मांडावळीच्या चवथ्या नोवेनान आमी भितर सरता आनी आयचो विशय आमकां मारे भाशेन जेजूक अनुभवया खालतिकायेचें काळीज आपणावया बाबण्यानो खालतिकाय आमच्या जिवितान आमकां गरजेची काय आनी खालतिकायेन कशी आमी आपणावची काय आनी खालतीवाय वरवीं कितें आमी जोडून घेवचें काय सॅम रेवन हो एक महान मनीस 17 वर्सां गोंय तो अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊस हातून व्हाईट हाऊस काँग्रेसान तो खंय स्पीकर कसो वावुरतालो आनी बाबण्यानो हो एक उंचा मोलाचो जागो एक भाशेन ताका ह्या येदल्यान जायते वत्थ मान एके भाशेन ताका फावो जाता एका दिसा खंय थंय ताचो एक लागशिल्लो वळखीचो एक रिपोर्टर ताचे खंय ल्हान भुरगें सोंपलां आनी आयकुना फुडें सकाळ फुडें खंय तो तांच्या घरा लागीं वेता काळूस आसलो सकाळीं वचून तांच्या खंय दारार मारता आनीक दारार मारतस दार उगडटस खंय ताचे लागीं विचारता तुमचे पासत म्हज्यान कितें करूं येता इज देर एनीथींग दॅट आय कॅन डू फॉर यू आनी तेन्ना रिपोर्टर दिसताचो खंय सांगता पळय आमी सगळी एके भाशेन मांडावळ केल्या आनी करता
तुवें करपा सारकें कितें आसा अशें म्हाका दिसना. आनी तेन्ना ओ सॅम रेवन ओ ताचे लागीं खंय विचारता, तुमी सकाळ फुडें तुमची कॉफी पियेल्यात? आनी तेन्ना ओ रिपोर्टर खंय सांगता, ना आमकां सकाळी वेळ मेळूंक ना. आमी ते भाशेन हे इतले आमकां ह्या दुखांत आमी बुडलेले आसतना, ह्या हातूंत सगळे एनर्जेटीक आसतना, हें दूख आमी एके भाशेन नोंदवता आसतना आमकां एक आनीक वेळ मेळ्ळो ना. आनी तेन्ना ताणें खूब म्हणलें, म्हज्यान तुमचे पासत हें करूं येता. आनी तो खंय भितर गेलो, कुजनान वचून ताणें तांचे पासून सगल्यांक कॉफी तयार केली आनीक करून तांकां घेवन आयलो. तेन्ना ह्या ज्येश्ठान ताका म्हणलें, आयज वो ह्या सकाळ फुडें तूं व्हायट हावसान प्रेजिडेंटा सांगात आहा तुजो ब्रेकफास्ट करपाचो आसलो न्ही. आनी तेन्ना सॅम रेबनान खंय ताका जाप दिवन सांगलें, आसलो, पूण हांवें सांगलें प्रेजिडेंटाक फोन करून सांगलां म्हाका एक गरजेचें काम पडलें आनी हे कामाक लागून आयज हांव हांगासर थंयसर येवंक पावना. न्हू, केदो व्हडलो महान मनीस, केदो व्हडलो व्हड जोडटी एके भाशेन सांबाळटलो मनीस ल्हान खालतो जाता आनी ह्या इश्टाक एके भाशेन तांच्या दुखांत वांटो घेवंक, तांकां बुजवण दिवंक, तांकां सांगात दिवंक ह्या वेळार एके भाशेन आपलें आजीरपण तांकां दिता. आपल्या लागीं घडटा ते भाशेन ल्हानशा कोरण्यांतल्यान लेगून तांकां आदार दिवंक तो वावुरता. न्हू, ही जावन आसा खालतीकाय. ही जावन आसा खालतीकाय जी आयज एके भाशेन मारिया आमच्या मुखार आनीक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी आयच्या वाचपान जेजू एके भाशेन आमकां उलो करता. आयचे पयले वाचपान आमी लक्ष घालुया. आयचे पयले वाचप जाकोबाक बरयले जाकोबाक बरयले पुस्तकांतले आमी आयकलां. तातूंत एके भाशेन तो म्हणटा, तुमची सगळेची वागणूक एके भाशेन जाता कशी येता, झुजां वडा कशी उप्रासतात, त्या तुमी आपल्या वाद्याची जाले देखून तुमचे एक भाशेन तुमच्या भितर असले म्हणून आसा देखून ह्या खातीर तो म्हणटा आमी ल्हानवीक खालती जावची गरज. सर्वेस्परा मुखार म्हणटा तुमी ल्हानवीक खालती जायात. आनी भयणी भावांनो, असले म्हणून आपणावंक आयच्या शुभ वर्तमानांतूय जेजू आमकां उलो करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन हे फुडारी आसले ते आपल्याक एक भाशेन व्हडपण मेळोवंक सोदताले आनी तांच्या व्हडपणाचेर तांचें व्हडलें लक्ष आसलें. खंय वता थंयसर वयले जागे आपले पदरा व्हडले व्हडले आंगुस्त्या दिसून आनी भाशेन दुसऱ्या मुखार करून आपलें व्हडकोन परगटपी असले मनीस ते आसले. आनी जेजू तांकां जाणून आमकांय हो संदेश दिता, आमी ल्हानवीक खालती जावं आनी जो कोण ल्हान जाता तो देवा मुखार सदांच व्हड जाता. न्हू, आमच्या जिवितान ल्हानवीक जावंक मारिया आमकां देख दिता. मारिया आमकां एक नामूण जाता. मारिया आमच्या जिवितान ल्हानवीकायची पावलां मारूंक आमकां शिकयता. देवा मुखार ल्हान जावंक आनीक तेपण चडोवंक. ह्याच खातीर ती हें ल्हानवीकाचें गीत तिचें आमकां आयकूंक मेळटा. जंय देवाचें वर्तेपण ओळखून घेवन आपूण तिचे मुखार खालती चाकून ती मानून घेता. न्हू, आमच्या जिवितान हे गूण आमी कशे तरेन आपणावचे काय, वो ल्हानवीक खालते जावंक कशे आमी प्रयत्न करचे काय. पयले सुवातेर आमी एके भाशेन जे आमचे लागीं आसा ताचे लागीं आमी दिनवाशी जावया. तेन्ना आमी अदीक अदीक सोदूंक वता, अदीक अदीक आपणावंक हे आमचे आवंडे आसता, अदीक आनी अदीक आपणावचे आनी दुसऱ्यांक एके भाशेन दुसऱ्यांचे येता तेन्ना एके भाशेन दुसरे आमच्या जिवितान भितर सोदता. भयणानो, आमी जें कितें आमचे लागीं आसा तातूंतल्यान आमी खुशाल जावया आनी देवाक सदांच दिनवाशी जावया. बी ग्रेटफूल फॉर वॉट यू हॅव. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान
आमी आमच्या दिसा दिसपट्टी वागणुकेन जेन्ना आमकां कसली गरज आसा, जेन्ना आमी कसली गोजेक सांपडटा मनीस आमी सगळे आमी गोजेक पडटा. कोणूच संवसारान ना जो सगळे आपणा उस्तंगी करूंक शकता. कोणूच संवसारान ना एकूय मनीस जाका केन्नाच गरज पडना अशी. बाबड्यानो हेंच आमच्या जिवनान वेळकून घेवया. जेन्ना आमी गोजेक पडटा तेन्ना उदार मनान दुसऱ्या लागीं आदार मागूंक आमी आयतें मन दाखोवया. दुसरो के भाशेन आदार मागता तेन्ना तांकां आदार दिवंक आमी खालती जावया. असले मन आमच्या जिवितांतल्यान वागणुकेन आमी आपणावया. तिसरे सुवातेर बाबड्यानो आमी दिसा दिसपट्टी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक वावरुया. दिसांत इल्लोसो वेळ घोडे सकाळी उठ्ठना वो दीक करून रातचे न्हिदूंक वेतना इल्लोसो वेळ आमचे कुसेसार एके भाशेन आमी लक्ष घालुया. लेट अस एक्झामीन आवर कॉन्शियस. आयचो दीस हांव जियेतना आयच्या दिसाची म्हजी पावलां मारतना कशी वागणुकेन कसले वागणुकेन हांव जियेलां काय. व्हडपणाची रात म्हजी पावलां हांवें मारली काय. म्हज्या जिविताचे पावल के भाशेन व्हडपणान दुसऱ्या मुखार आमी उबारलां काय ल्हानवीक कालतो जावं दुसऱ्यांचे रिपोर्ट घेवंक दुसऱ्यांच्या आदाराक रावंक म्हज्या जिवितांत ल्हानविकाची पावलां आपणावंक हांवें प्रयत्न केला. बाबड्यानो ह्या हाचेर आमी दिसान एके भाशेन एक वेळ तरी आमच्या दिसाचेर एके भाशेन लक्ष घालुया. आनीक आमचे हेजेर घालून हो वेळ एके भाशेन अदीक करून फुडें देवा मुखार आमी हाजीर आसतना फुडें न्हिदूंक वयचे आदीं थोडोसो वेळ आमी घालून ताचेर आमी आमच्या एक पावलाचेर लक्ष घालुया. आख्या दिसांत हो वेळ हांवें कसो सारला, आख्या दिसांत दुसऱ्या सोबे म्हजी वागणूक कसले तरेची जाल्या हाचेर एके भाशेन आमी लक्ष घालुया. आनी भणी भावनो जेन्ना हें आमी ओळखून घेता तेन्ना व्हडपणाचेर आड झुजूंक आमच्या व्हडपणाचेर आड आमी वचूंक आनी देवाचे कृपेन ल्हानविकाय आनी जिविताची पावलां मारून बरेपणाक आमी पावतले. बाबड्यानो हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कितें कृपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जण एकल्याचो आमच्या जण एकल्याच्या काळजा मनान जे आवंडे उत्पन्न जाल्यात ते आमच्या धरून ह्या वेळार आमच्यो किरीत गरजो पवित्र सभी पासत आनी आमा समेस्ता पासत देवा मुखार आमी दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडारांनी देवाच्या मोळ्यान वावुरतना जेजूचो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आनी भियेन आसतना काळजीदारपणान अदीक नेटान भावार्थाची स्वता पुरगटूंक बापाची कृपा आनी बल मागुया. आमच्या सामाजीक आनी राजकारणी मोलार वावुरतल्या आपलो फायदो न्हय पूण सगल्यांच्या बरेपणा उपकारतल्यो सवलती विचून काडून खरे सेवी चाकरीचे फुडारी तांकां कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सायबेड आपल्या कुटुंबात ल्हानवीक आनी खालती जावन जियेली. आमी आमच्या कुटुंबा समुदायान एकामेका सगळे हुस्को दाखोवन खालती काळजी काडी आपणाक आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या बिडिस्तांनी आनी तरेकवार वायटाक बोली पडलेल्या भाव भयणांनी जेजूचे नदर मारून काल्तिकायेन आनी काळजीदारपणान आपले पिडेक फुडो करूंक तांकां बाबाचो आदार मागुया.
हे मिसाचे भेटेची मांडोर करपाक आमच्या क्रिस्माच्या भुरग्यांनी जेजूक अनुभवूंक आनी सायबिणीचे मोजतीन खालतिकायेचे काळीज आपणावंक बापा लागीं मागुया. बोधर बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणांनी आमची जण एकल्याची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया कालवाराचो योद गायनाचो अंक C20. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फावो जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या सोन एकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या नोंद शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी पवित्र पर्सा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Povit, 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 dobaraco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेसपणी जेवण जातच तांणी खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बॉक्स आनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनच्या पासोत तें वाळोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कुळात Bafartață gută, orgotă ia. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নবে আনিয়েলো. Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নবে আনিয়েলো. Baba Jezuच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी जिवितासून आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबासो धरून मेळ्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां तुज्या इश्टा कुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी गरीबपणी आयचे हे बलिदान भेटयता सर्विताका दोजो तांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागन जुजे तिच्या पोथी बागन जुजे बाज बागन फ्रांसीस शावेळ पदवास बागन दांतन बागन दोम दुथा आनी सर्व काळीत कामान वड्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य संख्या येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तायडे परत दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता तर आमकां तुजी दार काकलो दिन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा दी. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन करुया. जेजूशी येयात गायनाचो अंक D21.
प्रार्थना. प्रितेच्या बाबा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळसां प्रिती मोगान तीर साव आनी तुजीच सेवा मोगान कोच्याक आमच्या बाबणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज चवथ्या दिसाचे नोवेनाची मांडावळ केल्या. देव संदेशकारा फातिमा आनी देस्तिरीन, क्रिस्मासची भुरगीं एलिस्टर, एल्विना, म्युरल, ब्रेंडा, एम्बलिन, सेन्सिया, एल्रॉय, रॉजर, डायलन आनी जॉयडन हांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाचो विशय मारिया भाशेन जेजूकून भोवया, स्विकारतलें काळीज आपणावया. मांडावळ करूंक देव संदेशकारा आसिफा आनी सिस्टर रोशनी, क्रिस्मासची भुरगीं अलोमा, केविन, मॅवरिक, ग्लेन्सी, मायरन, डॉमिनिक, सेरिल्डा, अलिशा, न्यूटा, फिल्बर्ट आनी फ्रेंडविन. आमचे पॅरिश कावन्सील वांगडी आसा तांकां केली विनंती. आमचे पॅरिश बुलेटिन आशिर्वाद तशेंच जिविताचे प्रकाश आनी डेली फ्लॅश तयार करून दवरलेले आसात. तुमी ते व्हरून तुमी ते वचचे म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उडकार. शेवटाक आमी गायन करुया. मारिया माय म्हजी गायनाचो अंक T26.